नमस्कार येवकार सगळ्यांक. सद्याक आमी एक बरो न्यूज घेवन आयिल्लो आसा आनी खंय तरी आमी जाणा गोंय इज डिपेंडंट ऑन टुरिजम आनी आयज आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की खंय तरी एमपीटीचो क्रूज टुरिजम जो आसा वो चालू जाल्लो आसा. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की फर्स्ट क्रूज बोट जी डॉमेस्टीक आसा कोर्डेलिया एम्प्रेस ती खंय 10 तारखेक हांगा एमपीटीन डॉक जाली. तातूंत भितर 1000 लोक खंय गोंयांत देंवले आनी ते अख्खे एक्सकर्शनाक म्हणजे लोकल सायट सिंगाक गेले आनी खंय तरी गोंयचे वेगळे वेगळे जाग्यार ते भोंवपाक गेले आनी त्याच टायमाचेर अरावंड 950 लोक खंय गोंयांतल्यान ते बोटीर चढले आनी ते खंय आतां नेक्स्ट लक्षद्वीप वचपाचे. खंय तरी एमपीटीचो एक क्रूज टुरिजम सीजन जो आसा वो चालू जाल्लो आसा. 10 तारखेक एक फर्स्ट बोट आयिल्ली आसा आनी तांचें म्हणणें आसा की अशेंच इंटरनॅशनल बोट्यो खंय तांकां अरावंड 10 तांच्यांनी कन्फर्म केल्ले आसा, पूण आनी एडिशनल 12 येवंक शकता आनी खंय तरी डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल क्रूज टुरिजमाचो एक मोठो हांगा सीजन जो आसा वो चालू जावपाचो आसा. जे आमकां आनी फर्दर कन्फर्मेशन जे मेळटा की अरावंड 42 हे जे बोट्स आसा ते तांच्यांनी खंय आपले हांगा रूट शेड्यूल केल्लो आसा आनी खंय तरी एमपीटीन भितर इन दीस सीजन दे कॅन एक्सपेक्ट अरावंड 42 क्रूज बोट्स. आमी हेंय जाणा की खंय तरी क्रूज टर्मिनलाचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट एमपीटीन घेतिल्लो आसा आनी ताजें काम ऑन वॉर फुटींग चालू आसा आनी खंय तरी हो जेन्ना कन्फर्म जातलो आनीकूय बूस्ट मेळटलो. जे आतां आमकां एमपीटी कडेन इन्फॉर्मेशन मेळटा की सद्याक खंय तांचे कडेन अरावंड 9 काय 10 बोट्यो इंटरनॅशनल बोट्यो कन्फर्म जाल्ल्यो आसा आनी ताजे कडेन 10 बोट्यो एक्सपेक्टेड आसा जे दे who might choose गोवा. आनी अशें जरी जायत देन एमपीटी इज लुकिंग एट अरावंड 30% इनक्रीज इन द क्रूज टुरिजम. सद्याक तरी गोवा इज डिपेंडंट ऑन टुरिजम आनी एक टुरिजमाचो सीजन जो आमी पळयता हांगा दाबोळेचो एअरपोर्ट आसा जावं पोर्ट आसा खंय तरी एक क्रूज टुरिजम हो चालू जाल्लो आसा आनी हाका लागून जायते टॅक्सीवाल्यांक आनी लोकल बिझनस जे आसा बूस्ट जावंक शकता. सीजनाचो फर्स्ट डॉमेस्टीक क्रूज कोर्डेलिया क्रुजाची एमवी एम्प्रेस 10 तारखेर येयली. दॅट वॉज द फर्स्ट क्रूज फॉर दीस सीजन आनी अशेंच आतां आमकां अनदर 31 क्रुजीस येतले. सो फर्स्ट वॉयेज वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. वॉज ऑलमोस्ट अरावंड 1050 पॅसेंजर्स येयले आनी दे वेंट फॉर अ सोर एक्सकर्शन and almost around 985 passengers boarded from here for Agatti, Lakshadweep. So it is becoming a hit. The domestic cruise vessel is becoming a hit for the domestic season. There are almost around 12 international cruise liners have confirmed, and we are expecting another 10 to get added to it. So if that gets confirmed, then we are definitely going to have an increase of 34% of international cruise. वास्कोच्यान पुलोन मिडिया खातीर विक्रम नायक.